1 पेद्रू 4:14 जेजू नांवा खातीर बेमान बोक्षात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. देवा आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. घेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आनी सोडपो दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Francis Xaviera व्हडा कुरा रादीस आमच्या मोगान लासलोल्या. बेसांव घाल सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या. बेसांव घाल सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक सोदां घाल गोपान तुज्या.